ह्या 12 जणांचेर नेमके पोट्टा डिवायन रिट्रीटात गेल्ले कडेन अरिश्टान आकांत आयलो. मात वेळ बरो म्हूण कशे तरी एकदांचे गोंयांत पावले. तेन्ना मागीर आमी सोणवाराक काल आनी मागीर ताणें कितें केलें, तो ब्रादर्याक येयलो आनी म्हणून आतां तुमी खाली जाय म्हणून लागलो. हांगा आनी कोणाक दवरिनात. सान पासून आमचे पासून आहात ते भायर सरतले खंय वचपाक आहात ते. तेन्ना तुमी आनी उदक आनीक येवंक शकता म्हणून अशें सांगलें. आमी येयलो बस स्टँडार येयल्यार आमकां रिक्षा ना कांय ना. आनी कोण एक दोन हे आहले आमचे पुलीस आहले, तेणें आमकां एका रिक्षा हेल्प केलो. तेणें ती आमची थोडी आमी रिक्षान बसल्यो आनी त्रिचूर येयल्यो आनी ती रेल्वे स्टेशनार पयल्यार आमचे भाव रेल्वे स्टेशनार गेले. ते म्हणले 2-3 दीस रेल्वे वयची ना. आनी मागीर आमी गाडी केली. गाडी करून आमी हेतून येयले आनी आमकां मागीर फोन येयलो आल्बर्टाची बायल आहा सेंड्रा. ती म्हणून तुमी भिवनाका, तुमी थीत राहा, तुमची सोय आमी करता. तेन्ना तुमी गाडी करात ही आनी बेंगळूर या. आमी गाडी केली. आमचे गाडयेक तेणी 25,000 घेतले. 25,000 गाडयेकारान घेतले बेंगळूर पावपाक. भयंकर बुट्टी येयली. ती लोकांची खूब हे जाली, हालत जाली. त्या लोकांच्या पयल्यार आमी सुरक्षीत आहल्यो. आमी जेयल्यो खाल्ल्यो. फुडल्या त्या लोकांचे आमी वाटेक येताना पयले ते घरां दारां मोडल्यान, उदक भरलां. कित्याक तांकां कितें जेवंक मेळटलें, तेंची भुरगीं कितें न्हेसतलीं आनी काम करतलीं आमकां खबर ना. हे भाशेन आमी केन्ना आमी टीव्हीर पळयताल्यो बुट्ट्यो. पूण आयज आमी खाशात गोंयांनी आमच्या पयल्यान आमकां खूब भोगलें. आनी कितें आमच्या गोंया पासून तांकां हेल्प करून धाडचो म्हूण आमचें हें मागणें आमी मागता. बुधवाराचा सडनली उदीक येयलें आनी इतलें जालें की 6 फीट वाडलें आनी सडनली आमकां जेवण मेळोंक ना. आमी इगडी तिगडी धांवता. थोडे आमचे खूब जाण आहात ते उपाशी उरले. बायलां आमी हाडटाले जेवण, आमी भुरग्यांक दिताल्यो आनी आमी उपाशी रावताल्यो. पूण भुरग्यांक आनी बायलांक दिताल्यो. 5-6 दीस आयलो तिथं. रेस्ताराच्यान आमकां जायते त्रास पडले. उदक खूब लोटून येवंक लागलें आनी एकदम बरोन आमकां मागीर जेवणाक खावणाक आमकां कांय मेळना जालें. मागीर जायते हे भाव कितें तिकडे खटपट करून ताणें आमकां जायतें जेवण दिलें. ते परिस्थितींतल्यान भायर सरून गोंयांत येवपाची वेवस्था करतना तांकां मोठो आदार जालो तो पेडणेच्या जीत आरोलकाराचो. राती आमी 2-3 बेंगळूर पावल्या. तेन्ना हो भाव आमकां अजीत आरोलकार हो आमकां व्हरोंक येयलो गाडयेचेर. आमी कांय हॉटेल नको आनी कांय नको बेंगळूर. तो आमकां व्हरोंक येयलो. आमकां रूम केलें हॉटेलान 2-3 आनी ताणें आमकां दवरली. आनी परतून आमकां 4 उठून एअरपोर्टार हाडलें आनी आयज पासून आतां पासून आमच्या सांगाताक आहा घरा पावोन. आनी आमी येयल्यो आनी आमी बरी सुरक्षीत येयल्यो. आनी आमकां ताका थँक्यू. आनी देवाक आमी आर्गां दिता. देवान आमकां वाटायली. आनी तुमकांय सगल्यांक आमच्या पासार आमच्या गोंयच्या भावा भयणांक जायत्या भावांनी आमच्या पासाक मागलें. आमकां मागीर फोन येयलो की अजीत आमकां हेल्प करता म्हणून, अजीत भाई हेल्प करता म्हणून की तुमी बेंगळूर या. बेंगळूरसून आपूण तुमकां प्लेनान व्हरता आनी प्लेनान व्हरून तुमकां घरा गोवा पावयता म्हणून. आयज तेणें आमकां हाडल्यात आनी आयज आमी हांगर दाबोली एअरपोर्टार पावलो. ताका लागून आमी थँक्यू म्हणटा ताका. धरून प्लेनान न्हू आमकां हातीक धरून हेतून सटी हाडल्यान बेंगळूर सट्यान गोंया हाडून पावयल्यान. म्हणून तांकां आमचे काळजाच्या खोला एक खान तुपाय दिन वाचपाक आनी ह्या भुरग्यांक सदां देवान हनीत मोग दिवचें आनी कोणाय खूब पावोवचें म्हणून आमचे विनंती तुमकां सगल्यांक. आनी तुमकां देव बरें करूं. आमकां हातीक धरून हाडल्यान तेंच्यांनी, प्लेनान हाडूंक ना. आमच्या मांद्रेच्या एका भावान म्हाका फोन मारलो की तेजी बायल आनी थंयसरले मांद्रेचे लोक 10 जाण थंय शिरकोन आहात म्हणून. आनी ते टेरसार आहा, उदीक भरलेलें आहा आनी ताका जेवण काडना, फोनूय तेंचे चलना. सो तेन्ना म्हाजे सोर्सीस, म्हाजे फ्रेंड सकयल आहले आर्मीन आनी नेवीन, तांकां हांवें फोन मारलो. तेंच्यांनी आपले फ्रेंड्स थंय डेप्यूट आहले तांकां फोन मारले. सो तेंच्यांनी कशा भशेन तांकां लोकेशन हांवें धाडलें. तेंच्यांनी कशा भशेन तांकां थंयचे ट्रेस केले आनी इतलें म्हाका त्याच रातीक सांगलें की फाल्यां सकाळीं तांकां थंयच्यान शिफ्ट करता म्हणून. सो तेंच्यांनी ताका दुसरे म्हणजे काल सॅटर्डे तांकां सकाळीं शिफ्ट केलें आनी तांकां त्रिशूर हाडलें. त्रिशूर हाडल्या उपरांत म्हाका हेंचें कॉर्डिनेशन जालें. फोन केलो हांकां त्रिशूर. हांवें तांकां सांगलें गाडी तुमी थंयच्यान अरेंज करा, फुडलें हांव पळयतां, गाडी हांगासर पावया, हांव बेंगलोर येता. सो बेंगलोर ते आयज फातोडीचेर पावले. फातोडीर पावल्या उपरांत तांकां हांवें रिसीव केलें
आनी ऑलरेडी फ्लायट तिकेट्स बूक केल्ली कित्याक म्हाजेर एकूच हें आहलें की आमचे भाव आमचे मांद्रेचे आहात ते आनी ते बरे भशेन हांगासर गोंयान पावपाचे आनी ते एकूच टेंशन आहलें की तांकां कितें ना जाल्यार पुरो आनी बरे भशेन सुखरूप घरा पावपाचें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी महेश घाडी.